अर्बन हेल्थ सेंटर म्हापशेंचो. आभा कार्ड हे गव्हर्मेंटान आमकां एक हे दिल्लें आसा की हेल्थ अकाउंट आनी ते अकाउंटा वरसून ID जी आसा त्या IDचेर आमकां खंयसरूय वच एनीवे इन द स्टेट एनीवे इन कंट्री खंयसरूय त्या IDचेर कितें मेडिकल हिस्ट्री आसा ती तेचेर आमकां मेळटली डॉक्टरां आनी आमकां इजी जातलें डॉक्टराक हे करपाक फुडें करपाक. हे आतां केन्नाच्यान तुमी स्टार्ट केल्लें आसा ताका आतां जालें 1 year जालें. आतां तुमी घरा घरान भोंवतात घराघरांनी आमचे जायत्या जाग्यांचेर हेल्थ कॅम्प आसता आनी तो हेल्थ कॅम्प आमी आबा ID करता, USC म्हापसान करता. कॅम्प बीन सगळ्यांची करता. टायमींग कसो कितें? टायमींग फ्रॉम 9 to 4. नमस्ते, हांव डॉक्टर स्वाती दिवकर, मेंबर ऑफ जायंट्स ग्रुप ऑफ खोर्लेम सहेली. आयज आमी गणेश विद्या मंदिर गणेशपुरी हांगा हेल्थ कॅम्प एक आयोजीत केला and it is in a collaboration with Giants Group of Khorli Saheli and Mapsa Urban Health Center. It is a mega multi-speciality camp. Hitun general medicine, gynec, homeopathy, ayurvedic, dentist, हे सगळे OPDs असतात. प्लस आभा कार्ड कोणाक करूंक जाय जाल्यार तेय करूंक मेळटा. प्लस देर इज गायनेक चेकअप लायक पॅप स्मियर अँड ब्रेस्ट एक्झामिनेशन. Since आतांच वुमन्स डे जाला, so we had thought of about breast examination for the women, and it is a very आता सर्वायकल कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर हे खूप मेळटा इन लेडीज. सो एक अवेरनेस, एक स्क्रिनींग जावपाचें हे आमचें कार्य आसलें. आनी आमची प्रेसिडेंट जानवी पुराणीक आनी तेची टीम हेंच्यांनी ह्या विशयाचेर चिंतून हो कॅम्प दवरपाचो आमी प्रयत्न केला. हो कॅम्प आयज 13 मार्च सकाळी 9 वाजल्यापासून स्टार्ट जाला आनी ते 1 मेरेन आसतलो. सो सद्या तरी आमकां प्रतिसाद खूब बरो मेळ्ळा. हांगासर स्कुलांतले स्टाफ, टिचर्स हांकां हेल्पफूल आसा. प्लस गणेशपुरी आनी गणेशपुरीच्या भायर म्हापसांतले जे पब्लीक आसा तेंच्यांनी बरो प्रतिसाद दिला ह्या कॅम्पाक. अँड 1 मेरेन आसा, सो कोणाक गरज आसा, कोणाक ह्याची सुविधा घेवपाची आसा त्यांनी बेगीन येवन हेचे टेक द ऑपॉर्च्युनिटी.